मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. आरपोरा आक्षेपार बोर्डाक लागून वाद निर्माण. चल्ल्यात आरत्यो परत्यो प्रतिक्रिया. या घडणुकांनी जाल्या वाड. वाठारांत वाडला तणाव. भारतीय वेंचणूक आयोगान गोंयासयत 9 राज्यां आनी 3 केंद्र शासित प्रदेशांनी आपल्या खाशेल्या गहन फेरविचारणेचो दुसरो टप्पो SIR 2025 केलो सुरू. देशभरांतल्या सुमार 51 कोटी मतदारांक केले लक्ष्य. दर एक पात्र नागरिकांचो मतदार वळेरेंत आस्पाव जावचो आनी अपात्र नावां आसची नात हाची पुराय जतनाय. म्हापसा 40 KLD STP प्लांट वर्सभर ना वापरांत. लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल करपाचो प्रश्न लागना तडी. लोकांच्या जिवाक धोको. समाज वावुरप्यांनी उक्तायली खंत. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. आरपोरा आक्षेपार पाकिस्तान जिंदाबाद ह्या बोर्डाक लागून वाद निर्माण जालो. पाकिस्ताना वटेन हो सायन बोर्ड आसलो. आतां हाचेर कितल्याशाच जाणांच्यो प्रतिक्रिया आयल्यात. जाल्यार हाचेर पुराय कारवाय जातली अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले. आरपोरा एका स्टोरा भायर पाकिस्तानाचेर आशिल्ल्या ह्या LED बोर्डाक लागून वाठारांत वाद निर्माण जाला. हो बोर्ड एका वायन स्टोरा भायर आसलो. हे कळटकच लोकां मदीं तिडक आनी भंय निर्माण जाला. परिस्थितीचो नियाळ घेवपाक आनी चड बोवाळ जावपाक जायना हे खातीर आरपोराचो सरपंच रोशन रेडकर ताकतिकेन हणजुणा पुलिसां सयत सुवातेर पावलो. गॅस्पर बागात तेणी म्हाका सांगलें की एक वायन स्टोर आहा स्टारलायटाच्या सायडीक. तेणीन ऑलरेडी एक पाकिस्तान जिंदाबाद हेजो एक LED स्क्रीन लायला म्हणून आनी तो रोल जातालो. सो तेच्यानी म्हाका आपयलो थंयसर येवन कितें आहा तें म्हाका पळय म्हणून. पळयत जाल्यार हांवें पळयलो तो बोर्ड आहा थंयसर. जेन्ना भुरग्यांक ताका विचारलें की बाबा कितें ह्या भुरग्यान विचारलो हो हांवें विटनस थंयसर चालू आसा तेणी ताका डायरेक्ट विचारलें की बाबा हो बोर्ड कित्याक लायला नाही बंद करताय म्हटलो. सो तेन्ना मागीर तेणी म्हाका फोन आपयलो. हांवें ताका विचारलें जाल्यार तो म्हणलो ना आमकां खबर ना हें तें प्रॉब्लम सांगलो. आमचें इतकेंच म्हणलें कितें जो तूं इंडियन तूं फर्स्ट ऑफ ऑल आमी मायंडान घेवंक जाय आमी जाती पळोवपाचें ना. आमी पळोवपाचें की आमी इंडियन म्हणून. जेन्ना तूं इंडियन जोडटा इंडियन पोट भरता पाकिस्तान जिंदाबाद हो बोर्ड लावंक शकना पयले सुवातेर. आनी हांगासर आरपोरकार आमचे एक थंड तकलेन चलता. खंयसरूच लॉ एंड ऑर्डर घेवपाचें आमी परिस्थितीचें न्हू. सो हांवें PIक आतां उलयलां. PIन म्हाका एश्युरन्स दिला की आमी कितें आहा ती एक्शन घेतलीच म्हणून. आनी तें सांगतालो तो कालांगुटूय सेम इन्सिडंट जाला खंय. कालांगूट PIशी तो उलयतालो आनी सेम इन्सिडंट जाला पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणून खंयच्या तरी सॅलुनाचेर आसा बोर्ड. हें LED स्क्रीन जाता. सो खंयसर तरी गव्हर्मेंटाचें लक्ष घालूंक जाय आनी पळोवंक जाय की बाबा हें एक्झॅक्ट कितें पळय तो सीन. आतां आमकां दिसलें तें कितें तरी तेंच्यांनी पर्पजली केला म्हणून. ते आतां पुलिसांनी सोदून काडूंक जाय. आमचो PI काम बरें करता. तेणी आतां ऑटोमॅटीक रोखडीच एक्शन घेतलें आनी रोखडेच तांकां हाडलें हांगासर. तेंच्यांनी तेजेर एक्शन घेवन तेणी सगळी चवकशी काडूंक जाय तेंचे बाबा खरेंच हें एंटी नॅशनल कितें हें आहा स्क्वॉड आहा जावं कितें आहा पळय गोंया भायले ते हरियाणा वायड. सो तें चलयताले ते हिंदूच एक्चुली. पूण ते एरोगेंटली उलोवंक लागले की बाबा ना आमी बंद करचे ना म्हणून. तो भुरगो तांकां सांगता की बाबा बंद कर जिंदाबाद LEDचेर चलता तूं तो बंद कर म्हटल्यार तो ना करिना म्हणून सांगता. थंयसर खंय आमकां बेशी दिसता. म्हणजे तांकां खबर आसा खबर आसली कितें चलतालें तें पर्पजली चालू असलें काय बाय ग्लीच पुलिसांनी सोदून काडचें पडटलें. तिसरो दीस जालो. वायरींग कट केलं परत जॉईन मारून घेतले आणि परत चालू केलं. हांवें एक्झॅक्ट हांव चौक येवन रावलो आनी सडनली पयलें पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणून व्हडलो बोर्ड मारलेलो तर LEDचेर. हांवें तें पळयना फुडें हांवें पयलीं फोन मारलो पुलिसेक सरपंचाक फोन मारलो थर्ड मारलो मायकल्लो बापले सराक हांवें फोन मारलो. कळना फुडें हांवें समजें हें पयलीं केलें हात दिव करूंक ना. हे गेलो भितर वतना फुडें तो म्हणलो आनी म्हटलें क्या चालू हें. तो म्हणलो नाही बंद करता नाही आनी पाकिस्तान जिंदाबाद बोर्ड मारा म्हणून. नाही बंद करता नाही म्हणलो बंद करना म्हणलो. हांवें ताका विचारलें बंद करना कित्याक तर म्हणलें. मागीर हांवें ते पुलीस येयले सर येयलो सगळें मागीर तेन्ना फुडें इश्यू. जर तर तो आफ्टर टायम पिरियड जी अलॉट केली आसता 9चो तो एक जायसर चालू दवरता आनी ते एरोगेंटली वागतात भुरगे ते. सो आमी पंचायत लायसन कॅन्सल करतली पण पुलिसांनी हेजेर एक्शन घेवची आनी ते शॉप बंद दवरचे. कांय म्हयन्या आदीं मडगांव वाठारांत एका भुरग्याक हे नारे म्हणपाक लायिल्ले.
आरपाराचो विशय घेवन जेन्ना थळावो सरपंच पुलीस निरीक्षकाकडेन पावलो ते वेळार कळंगुटे अशें जाल्ल्याचें तांणी नमूद केलें. गोंयच्या हिंदू आनी मुस्लिमां मदीं वाद निर्माण करपाच्या हेतान हो खेळ रचयला. कोणीच हाका बळी पडचे न्हय, कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन सांगले. Nobody should take law in their hand. काल आम्ही सीएमय उलयला हेजेर, हांवूय उलयला हेजेर. Nobody has right to take law in their hands. पयर ट्युरिस्टांक मारले थिंगा वागातोर. आनीक हे सायडीन जावचें न्हू. भुरगे एग्रेसिव्ह जाता, आमी पळयल्लें आहा हें. फाटल्या दिसांनी आनीक थिंगा इन्सिडंट जालो पिरना. सो एग्रेसिव्ह कोणेच जावंक पाना. लॉ आपल्या हातीन घेवप ना. देर इज police, they are there to check this. So our youth have to be proactive in business. Our youth have to be proactive in education. Our youth have to be proactive in their own ways to come up in life. आपण वयर सरचो आपले ओन ताकदीचेर. असले करून काय मेळपाचें ना. हे कित्याक हे कम्युनल डिवायड करपा खातीर कोणें तो हॅक केलो. आयकात मुख्यमंत्र्यान कितें सांगलें तें. एक्शन घेवपाक लायल्या. वॉट एवर द इन्क्वायरी इज गोईंग ऑन ताजेर एक्शन घेतले. एक्शन घेतली. ऑलरेडी आम्ही परमिशन घेनासतर घातलेलो बोर्डार ऑलरेडी एक्शन घेतली. लोकल इतले थंय जमोन तेका सांगून की बाबा तू ते पाकिस्तान जिंदाबाद कित्याक लायला ते बंद कर जाल्यार तेची दादागिरी इतली आसली की तो डायरेक्ट सांगतालो की आपूण बंद करिना म्हणून. आनी तेणी तो बंद करूंक ना. फायनली सरपंचाक आनी लोकलांक पुलीस स्टेशनार वयचें पडलें. ही परिस्थिती आयज आमच्या गोंयची जाल्ली आसा. आयज आमच्या गोंयांत कसले कसले लोक जे भल्ला पळय हे हेका कंट्रोलूच ना. कसलोच एडमिनिस्ट्रेशन टोटल फेल जाल्लें आसा. आयज असले लोक आमच्या गोंयांत भल्ला जे एंटी नॅशनल आसा, जे पाकिस्तानाक सपोर्ट करता. ते दीस कोण तरी दाऊदाचो मनीस हांगा मेळ्ळो. हेच्या पयलीं कसले कसले गँगांचे मेळ्ळे, बांगलादेशी मेळटा आनी कसले ISIS लिंक आसलेले लोक हांगा मेळटा. सो गोंय हे आमचो एक आतां एक सेफ झोन जाल्लो आहा तांकां रावपाक लागून. सांगचें म्हणल्यार 2 वर्सां पयलीं सेम कॉन्स्पिरसी कशी जाल्यार म्हाका दिसता कित्याक सायमल्टेनियसली एक इव्हेंट जाता कळंगुटात. 2 वर्सां पयलीं तेन्ना म्हाका क्रिकेट मॅच आसली चालू. तेन्ना कोणी तरी एक व्हिडिओ कोण तरी एक ब्लॉगर येयल्लो ताका विचारपाक की बाबा वीच टीम आर यू सपोर्टिंग. तो म्हणलो आमी पाकिस्तान सपोर्ट करता. तितून पाकिस्तान सपोर्ट करता म्हणून लोकांनी तेजेर रिएक्शनूय घेतलें. कालामुखीन ताका उखलून हाडलो तेन्ना. कित्याक जें एंटी नॅशनल जें कितें चल्लां तेन्ना चल्लेलें. तेच्या उपरांत एक रॅली जाली सप्टेंबराक ह्या वर्सा. थंयसरूय एक खंयची तरी गाडयेर बरयल्लें फ्री पॅलेस्टायन म्हणून. आनी आयज हो तिसरो इन्सिडंट. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, साहिल नाईक, गौतमी गांवकर आनी अरुण नाईक. भारतीय वेंचणूक आयोगान गोंया सयत 9 राज्यां आनी 3 केंद्रशासीत प्रदेशांनी आपल्या खाशेल्या गहन फेरविचारणेचो दुसरो टप्पो SIR 2025 सुरू केला. देशभरातल्या सुमार 51 कोटी मतदारांक लक्ष करून दर एक पात्र नागरिकांचो मतदार वळेरेंत आस्पाव जावचो आनी अपात्र नांवां आसची नात हाची जतनाय घेवपाचो यत्न करपी ही मोहीम आसा. भारतीय वेंचणूक आयोगान गोंया सयत 9 राज्यां आनी 3 केंद्रशासीत प्रदेशांनी आपल्या खाशेल्या गहन फेरविचारणेचो दुसरो टप्पो SIR 2025 सुरू केला. देशभरातल्या सुमार 51 कोटी मतदारांक लक्ष करून दरेक पात्र नागरिकांचो मतदार वळेरेंत आस्पाव जावचो आनी अपात्र नांवां आसची नात हाची जतनाय घेवपाचो यत्न करपी ही मोहीम आसा. गोंयांत BLO घराघरांनी वचून मतदार गणनेचे फॉर्म वाटपाक लागल्यात. हे फॉर्म कांय म्हायती सयत पयलींच भरिल्ले आसात आनी मतदारांनी उरिल्ले तपशील तपासून पुराय करचे पडटा. उत्तर गोंयचे जिल्लोधिकारी आनी जिल्लो वेंचणूक अधिकारी अंकित यादव IAS आनी दक्षिण गोंयची जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिटस IAS हांचे सयत गोंयांत अधिकाऱ्यांनी BLOक उजळणी प्रक्रियेविशीं म्हायती दिल्या आनी ती सुरळीत आनी सर्वसमावेशक जावपाची गरज उक्तायल्या. As all of you are aware that Election Commission has announced the SIR for the state of Goa. As part of that, all the EROs and the BLOs under them have been properly trained and they have been given kit bags and proper training has been given to all of them.
Apart from that, for all the voters, forms have been printed and handed over to the BLOs. From today, the work of distribution of forms has started. All the BLOs have started going in the field and have started the process of distribution of the forms to the voters. By the time the reports have come, till now, today, around 30,000 forms have been distributed across the different assembly constituencies. And this work of distribution of forms will continue to go on till the enumeration phase is there, from 4th November till 4th December. Process of distribution of forms, and after they have been filled by the voter, these forms will be collected back. And after taking back the forms, the draft roll will be published on 9th of December, after which the period of claims and objections will commence. To help the voters of all of the district of North Goa, we have created dedicated help desk and shared the number on our social media as well as through the press. People can reach out on all these numbers in their assembly constituencies as well as the collector's office if they have any doubt and if they need any help in filling the form. Apart from that, the BLOs have been sensitized to help the voters in filling these forms. The forms have a pre-filled section and the other part has to be filled by them. If they have any query, the BLOs will help them and ensure that their forms are duly filled and submitted to the office. So from 4th November onwards till 4th December, our BLOs will be visiting every household and will be distributing the enumeration form. Now, enumeration form will be having some pre-filled information such as the name of the voter, then their EPIC ID, then their photograph. All what they have to do is fill in some more information such as their contact number, date of birth, Aadhaar information if they are ready to give, then the details of the previous SIR if they have participated in it. Now to get that information, our BLO will be helping them, otherwise the volunteers will be coming and helping. In case if they have not participated in the previous SIR, then they can give the information of their relative who have participated in the previous SIR. Now during this phase of enumeration, they need not give any other documentation. So within 1 month time, we will be collecting this enumeration form back from them, which is duly filled, and based on that, we will be taking a decision. Now, why we are doing this SIR? It is to ensure that our electoral roll is proper, correct, and it is having updated information. So the entire objective of SIR is to ensure that all the eligible voters are included in the voter roll and ineligible people's name doesn't exist in the voter ID. जाणटे लोक अपंगत्व आशिल्ले आणि हेरांचेर लक्ष केंद्रित करून तांकां भायर दवरचे ना वा त्रास जावचो ना हाची जतनाय घेतल्या. तशेंच फॉर्म पुराय करपाक कोणाकूय मजत जाय जाल्यार स्वयंसेवक उपलब्ध आसतले. मतदारांची वळेरी करपाची प्रक्रिया 4 नोव्हेंबर ते 4 डिसेंबर मजगती जातली. ते उपरांत BLO सगळे पुराय जाल्ले फॉर्म एकठांय करतले. 9 डिसेंबराक प्राथमिक मतदार वळेरी जारी जातली, जाका लागून निमाणी वळेरी निश्चित जावचे पयलीं खंयचेय दावे वा आक्षेप घेवपाक वेळ मेळटलो. गोवा 365 खातीर लिंजी मिनेझीस आणि मुजेब शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत पळोवया फुडल्यो खबरो. म्हापसा 40 KLD STP प्लांट वर्सभर वापरात नाशिल्लो. लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल करपाचो प्रश्न अजून सुटूक ना. समाज वावुरपी सलमान खान हांणी सद्याचे परिस्थितीक लागून लोकांचे भलायकेक धोको निर्माण जाला अशी शिटकावणी दिवन अधिकाऱ्यांक बेगोबेग कारवाय करपाचो उलो मारला. आमचे जे म्हापसाचे जे फिश मार्केट जे आसा ताजी जी कंडिशन आसा आणि हेल्थ डिपार्टमेंट जी आमकां जे तांकां नोटीस दिल्ली आसा ताजे बद्दल आणि ते कितले सिरियस आसा जे सिट्युएशन ते दाखोवपाक खातीर आयज आमी हांगा येयल्ले आसा. हो जो हांगा ढिगार पडलेलो आसा कचऱ्याचो, म्हापसा जी कावन्सील आसा, म्हापसा म्युनिसिपॅलिटी जी आसा न्ही, आमचे जे फिश मार्केट एसोसिएशन त्यांची जी टीम आसा ती सक्षम ना, म्हणून ही आयज परिस्थिती जी आसा ती हांगा पळोवपाक मेळटा. 2 तरेचे वेस्ट हांगासून भायर येता. एक येता सॉलिड वेस्ट, म्हणजे जे फिश कट करतात किंवा मार्केटाचे जे हे आसा गार्बेज आसा ती सॉलिड वेस्ट आसा. दुसरी येता ती आसा लिक्विड वेस्ट. लिक्विड वेस्ट म्हणजे जे वॉशिंग करता, मीठ वॉश करता आणि जे फिश वॉश करता तो एक बायो लिक्विड जाता, म्हणजे तेतून घाणी मारूंक लागता आफ्टर सर्टन आवर्स, म्हणजे थोडीशीच वरां गेली की घाणी मारपाक सुरू करता. आता हे आमचे आरोग्य कितले घातक आणि ताजे बद्दल अजून आमचे म्युनिसिपालिटीन काय नोंद घेवंक ना. आणि तेका लागून जे आसा OWC जे आसा, OWC म्हणजे ऑर्गॅनिक वेस्ट कन्वर्टर, ह्यो मशीन्स जे आसा ते आता हांगा मार्केटान अवेलेबल आसा. आणि तरी ते हो ऑर्गॅनिक जो वेस्ट आसा, हो गार्बेज,
हो हांगा डम केल्लो आसा ते वयता आनी थंय उडयतात. हो हांगाच OWC तुम्ही जेन्ना तेजो टायम आसता जे गिवन प्रॉपर प्रत्येक प्रकृतीक जे हे आसा फ्रूट जावनी वा भाजी जावनी तेका एक पिरियड आसता कुसपाचो. त्या पिरियडा भितर जर तेंच्यांनी मिशिनान घातले असलेले तर ही घाण जावन आयज इतली जी वास जे हांगा येता आनी इतले जे तेजे फ्लायज आनी किडे आनी पॅथोजन आनी व्हायरसीस जे तेजेर भोंवता ते आमकां सोंसपाक नाशिल्ले जे आसा देखून एक STPचो प्लांट हांव तुमकां नोटिसान हाडटा तुमच्या हे करपाक 40 KLDचो हेंच्यांनी बांदलेलो. सुमार 1 वर्स जाले 40 KLDचो प्लांट बांदून उपरांत तो एक्टीव केलो ना आनी हे जे लिक्वीड वेस्ट जे जनरेट करता तेजे जे आसा तेंच्यांनी अजून हे करूंक ना, सॉल्व करूंक ना. तो प्लांट तसोच पडलेलो आसा आनी घाण हांगा अशीच पडलेली आसा आनी म्हापशेकार थंयच आसा जे 4 वर्सां पयलीं आशिल्ले थंयच म्हापशेकार आसा. हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या प्रशासनाक, आमच्या सरकाराक की हेतून नोंद घेवची आनी बेगिना बेगीन आमचे जे आरोग्य आसा त्यांच्या वांगडा तुम्ही खेळ करू नका आनी आरोग्य जे आसा तो आमचो बरो उरचो म्हापशेचो ते तुम्ही पळयचे. धन्यवाद. एका फिश मार्केट आसा पळय तेका सील करपाचे हेल्थ डिपार्टमेंटासून इश्यू केल्लेले आहा. 7 दिसां क्लीन करिना न्ही हे सील करतना तेजेर हांव तुमकां उलोवंक सोदतां. आतां हे जेन्ना फिश मार्केट बांदलेलें न्ही तेन्ना तेका हेल्थ डिपार्टमेंटासून हेका दिवंक नासली, सर्टिफिकेट दिवंकूच नासली. हे तशें घाई गडबडीन न्ही तेन्ना स्टार्ट केल्लें. तेज्या उपरांत हांगासर सगळें मेसअप जायत गेलें, घाण वाडत गेली. समजलें न्ही, घाण वाडली आनी तेन्ना म्हापसा पीपल युनियन तेजे जवाहरलाल शेट्टी आनी सुदेश पिरेरा तेंच्यांनी तो इश्यू मेसअप जाता तितून घाण जाता अशीत जाता मेसअप तेच्या खातीर तो तेंच्यांनी इश्यू फुडें म्युन्सिपाल्टीन मांडलेलो. तेन्ना तो तेजेर फॉलोअप केल्लेलो आनी ते म्युन्सिपाल्टीन तेजेर कांयच हे करूंकूच ना तेजेर करूंकूच ना. पण सांगपाचें म्हणजे कितें आहा तेन्ना हे जाल्लें पळय हो म्हापसा पीपल युनियन तेंचेर हे केलें तेन्ना चंद्रकांत शेटकर हो डेप्युटी कलेक्टर आसलो त्या टायमार. आतां तोच हो CEO आसा तेन्ना तेणें ती इश्यू जी हेल्थाची रिपोर्ट दी म्हणून म्युन्सिपाल्टीक तेन्ना हे कळयलेलें. समजलें तें कोइन्सिडेंटली आतां तोच चीफ ऑफिसर आसा. सो आतां सांगपाचें म्हणजे हें सगळें मेसअप जाला आनी मेन म्हणजे कॅपेसिटी आसा कम्युनिटी फिश मार्केटाची तेजी कॅपेसिटी पेक्षा ते जास्त भरल्या कारणान तेजो मिसमॅनेजमेंट कचरो तांकां व्हरपाक जमना. म्हणजे तो समज आतां 5 सीटर कार आसता तितून तेंच्यांनी 15 लोक भरले त्या खातीर ते खंयच्याकय जाला मीस सगळें घाल्लें आसा. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, गौतमी गांवकर आनी अरुण नाईक. FC शिवोलीन दुबयत जाल्ली कप दी गोवा 2025 ह्या अखिल गोंय फुटबॉल सर्तीत वस्तादपण मेळयलें. FC शिवोली, OLM शिर्ली SC, पणजे FC, एमिरेट्स FC, कॅसल बॉयज म्हापसा, मोर्जे SC, सालसेत बॉयज FC आनी वॉक्सिम दिवार हे पंगड क्वॉर्टर फायनलींत पावले. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फामाद आग्नेल स्पोर्ट्स क्लबान रोजमेन क्रूज नागवा स्पोर्ट्स क्लबाक 2-0 अशा गोलांनी हारयलो. पळयात रंगतदार खेळ. नावेली विलेजर्स युनियनान घडोवन हाडिल्ल्या ऑल गोवा इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीन फादर आग्नेल स्पोर्ट्स क्लबान रोजमॅन क्रूज नागोवा स्पोर्ट्स क्लबाचेर वर्चस्व गाजयले. 2-0 अशा गोल फरकान ही मॅच सोंपली.
गेम बरी गेली सध्या हांव म्हणटा आमचे प्लेयरांची तेजे बरे मुखार खेळते आनी सांगपा म्हळ्यार खेळ म्हाका कोण जिखपाचो आनी हारपाचो तशें काय ना की कोण जिखले आनी जिखप आनी अशें करून ना म्हणल्यार काय ना खेळ म्हणजे जिखपाक जाय आनी हांव तेच्या बरी मुखार गेम दाखयता म्हणून आसा सांगपा म्हळ्यार आनी सगळे युथा कडेन लागून मागता भारी भुरगे माणकुले भुरगे आहाय ते तेच्या बरी मुखार गेम दाखोवची म्हणून तेंची गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गावकार आणि मुजेब शेख. अखेर एक गोंयची पावसांतल्यान सुटका जाली. गोग्यांनी पडपा पावसांतल्यान आतां विसव घेतलो. तापमान उष्ण उरतले. गोंय पर्यटनाच्या हंगामात प्रवेश करतना गोंयकारांक आनी पर्यटकांक ह्या हंगामाचो आस्पाव घेवपाक मजत करतलो अशी आस्त आसा. सातत्यान पडपी पावसान विसव घेतल्या उपरांत आतां उष्ण हवामानाचो आस्पाव घेवपाक मेळटलो. तरी अदीमदी पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. बिरेस्ताचे तापमान 32 ते 24 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. गोंयचो सुक्या हवामानात प्रवेश 6-7 नोव्हेंबराक कांय वाठारांनी हलक्या पावसाची शक्यताय. 7 नोव्हेंबरा सावन वत आनी नितळ मळब. सकाळी धुकें. हवामानाचो अलर्ट ना. बिरेस्ताचे तापमान 32 ते 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगस्सो.